नमस्कार. तुमगेल्या मोगाचे यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड ह्या चॅनलांतू GSB समाचार हाका आमगेल्या सकड लोकांक मोगान स्वागत करता. ह्या वाराचे प्रमुख सुद्दी तुमगेल मुखार घेवन येता आसाचे आमी सुरवेत जावन आमगेल्या काशी मठाचे गुरू परंपरेचे 19चे स्वामी जावन आसचे श्रीमद सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला कोच्चीन श्री तिरुमला देवस्वम हांगाच्या वृंदावनाक स्वर्ण पादुका आनी स्वर्ण आरती आमगेल्या काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य करकमलान समर्पण जाल्ले एक विचारू आतां आमी पळोवन येवया. आमगेल्या काशी मठाचे गुरू परंपरेचे 19चे स्वामे परमपूज्य श्रीमद सुकृतेंद्र स्वाम्याले 500 वर्साचे आराधना महोत्सवा प्रयुक्त कोच्चीन श्री तिरुमला देवस्वम हांगा स्वाम्याल्या वृंदावनांतू श्री सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठाना तर्फेन स्वर्णपाद आनी स्वर्ण आरती समर्पण काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य करकमलान जाल्ले. वृंदावनाचे पादुकेक स्वर्ण कवच करचे म्हणून स्वाम्यान निर्धार घेतला म्हणून आमकां कळ्ळी कुडले आमी आमगेले सर्व मेंबर्सान ओट्ट जावन प्रतिष्ठानाचे 33 सदस्यान ओट्ट जावन स्वाम्याला विनंती केलेले आमगेले सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक सेव करचे भाग्य दिवका म्हणून स्वाम्यान आमकां अनुग्रह आशीर्वचन केलेलो आसा. ताजे प्रकार आज हे शुभ संदर्भारी हे शनिवार 16 डिसेंबर 2023 आमी हे 33 जनाले अप्पणे घेवन स्वाम्याला अनुग्रह घेवन पादुकाक स्वर्ण कवच कोरून आज समर्पण केलेलं आसा. आमगेले प्रधान जानासेल आमगे कोच्ची सुगुरू स्वाम्याले वृंदावन म्हणलें जन्म दिल्ले न्ही मुक्त जाल्ले न्ही एकच ताल कोच्ची आज हांगा सुगुरू स्वाम्याले पादुकाक ते स्वर्ण कवच मारल्या. आमी कोच्ची महाजनाने व्हडले एक अभिलाष जाल तीरून जाल्ला. आमकां सुकृतेंद्र प्रतिष्ठान सभेचे व्हडले तांणी दाखयलेले तात्पर्य तांचे आमकां एक कोच्ची महाजनाले व्हडला अनुग्रह तांकां चड काही न्ही करचे बगेक स्वाम्याल जावो देवाल जावो अनुग्रह मेळो म्हणून ह्या वेळार प्रार्थना करता. केरळाचे कोच्चीन हांगाच्या श्री तिरुमला देवस्वम हांगा श्री वेंकटापती देवाक आराट म्हळ्यार रथोत्सवाच्या संभ्रमा प्रयुक्त स्वर्ण गरुडोत्सव जाल्ले. ताची एक चंदाई आतां पळोवन येवया.
पाहि मां इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश पाहि मां इष्टदेव जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळवरदा गजमोक्षप्रदने अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळवरदा गजमोक्षप्रदने अजरुद्रसुरवन्द्य सुजानपालने अजरुद्रसुरवन्द्य सुजानपालने अज्ञान परिहरिसि निजानन्द नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानन्द नीडो पाहि मां इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां इष्टदेवा केरळ राज्याच्या मंजेश्वरांत तशें आमगेल समाजाच्या श्रीमद अनंतेश्वर देवस्थानांतू शोभाकृत नाम संवत्सराच्या षष्टी महोत्सवाच्या प्रयुक्त पंचमी दिवसू उश्टी पन्नारी मडेस्थान जावच्या संप्रदाय आसा त्या कार्यक्रम कशी चोलन आयल्या आनी तांतू भाग घेतिल्ल्या आमगेल्या भक्त लोक कसं म्हणटाची म्हणचेक विशेष क्लिपिंग आतां हें GSB समाचारांतू पळोवन येवया. आमगेल्या यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड तुमगेल्या मोगाच्या वाहिनी आजी केरळाच्या मंजेश्वरांत आसा. मंजेश्वर सृष्टी म्हळ्यार त्या देश विदेशांतूय प्रख्यात. आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज खंय आसल्यार मंजेश्वर सृष्टी म्हणटाना हांगा मंजेश्वराक येता देवाला ह्या कार्यक्रमांतू भाग घेता आनी देवालेक कृपेक पात्र जाता. डिसेंबर म्हयन्यांतू 13 तारीख लागून 19 तारीख ताई तुमकां मंजेश्वर सृष्टी महोत्सवाच्या प्रत्येक कार्यक्रम तुमकां दाखवत जाल्यार तुमकां पावत जाल्यार एक कार्यक्रम आमी करतसच. शोभाकृत नाम संवत्सराच्या सृष्टी महोत्सवाच्या पंचमी दिवसू आजी आमी तुमकां संजवाळा देव यज्ञ लागून येवन देवस्थानाच्या सुत्तू 5 सुत्तू घालून तदनंतर हांगा समाराधना जाल्लो जाल्यार समाराधने जत्तरी विशेष जावन ते मडेस्थान घाल्लो जाल्यार सुद्दां आमगेल्या भक्त जनाला एक सेवा कशी आशिल्ल्या ह्या पुरा तुमकां दाखवत जाल्यार एक प्रयत्न आमी करतसाची. ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸನ್ನಿಧಿರಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ತಕ್ಕ ನಾವು ಮಡಸ್ಥಾನ ದೇವ ಗಾಲನೆ ತೋಸ ದೇವನ ಆಜಿತ ಮಕ್ಕ ಚಲಾಸನ ಆಂಡಿಲ್ಲ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ಗೋರ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ದೇವ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕಸಂ ಮಾಡರಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೋರ್ಕ ಮಾಡಲ್ देवान म्हाका देवान वयर घालला सर तशें आमी देवाले ह्या वर्सा वापस सुरू केला देवान सगळ्यांक काही बर कोरका. हांव 41 वर्सां करून मडस्थान घालता सर. म्हाका हांगा मडस्थान घाल्ले मेची देवान म्हाका मातशें सांग केला तशी म्हाका चेडू जाना आशिल्ल्या टायमार हांव ते हांगा नड्यार राबून सांगून घेतिला सर. तशी म्हाका मागीर तशी ते देवान चेडू दिला. आतां म्हगेले वेरांतय म्हाका देवान बरें करून दिला. तशें मी ह्या देवा केन्नाय नमगो इश्ट देव म्हगेले.
संवर्धने कार्यक्रम प्रारंभ करता सर्वांनी दोन्ही पाठीमागे सहकार दिली. याच महिन्याच्या डिसेंबर 4 तारीख लगून डिसेंबर 19 ताई ಶ್ರೀಮದ್ अनंतेश्वर देवस्थानांतू जल्लल तसला षष्टी महोत्सवाच्या प्रयुक्त तेरू खंयची रितीरी चंदायर जल्ला म्हणून आम्ही पळोवपाची आमगेल्या यूथ ऑफ GSB ड्रोन कॅमेरांतू विशेष जावन ह्या चित्रीकरण केलें तसल्या विचारू आनी त्या 13 वेळारी तेरू तांडूच्या शुभ घळिगेंतू आमगेल्या भक्त सागर ते सेर्वलाला एक दृश्य तुमकां ड्रोन शॉटांतू आम्ही दाखयत आसाची ताजे एक विशेष क्लिपिंग आतां तुमगेले मुखारी. आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा. सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन. काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य करकमलान कोच्चिन तशे श्री तिरुमल देवस्वम हांगा श्रीमद सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला वृंदावनाक 108 पवमान अभिषेक जाल्ला त्या वैभव आम्ही पळोवका नवे येया पळोवया. काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य करकमलांनी कोच्ची श्री तिरुमल देवस्वम हांगा श्रीमद सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला वृंदावनाक 108 पवमान कलशाभिषेक जाल्ला त्या दिव्य दृश्य आम्ही पळोवत आसलेक नसीब आमकां मेळ्ळेलें आसा.
व्यासरूपती नृसिंह विजयलक्ष्मीपती वेंकटेश तशीच भारती रमण मुख्य प्राण अशी आमगेले स्वाम्याल महाचैतन्याकडे आमगे सगळे समाज बांधव प्रितीन श्रद्धेत प्रार्थना करून घेतात. तांचे विशेष ज्या कोची महाजन स्वाम्याल वृंदावनाकडे विशेष प्रार्थना करून घेतात. कसरकेची आपले भाग्यानं तुमगे मस्त सेवा करचे तशी भाग्य तुम्ही आमकां अनुभव केल्याने विशेष जाम तुम्ही हेच गावान जन्मा येव हेच गावा मुक्ती पाव वेंकटपती तुमगे ती सेवा करचे तशी भाग्य सगळे समाजाक अनुभव करून दिल्याने. मंगळूरच्या ಕೊಂಚಾಡಿ श्री ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ आमगेल्या काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य कार्यक्रमालान परिवार समेत हनुमंत देवालोट्टू अशा श्री रामचंद्र देवाला मूर्ती प्रतिष्ठापना कार्य चल्ला. त्या एक वैभोग पळोवच्याक व्हड संख्येरी आमगेल्या समाजाच्या भक्त लोकय सरवलीची. ताजे एक विशेष न्यूज पॅकेज आतां आमगेल मुखारी. मंगळूर शहरांतू टेंपल स्क्वेरांतू श्री राम मंदिरांतू तुम्ही श्री रामचंद्र देवाला दर्शन घेतलेलं आसा, आराधन केल्लें आसा. आतां त्या देवाल मूर्ती परिवार समेत हनुमंत देवालोट्टूय थंय लागून ಕೊಂಚಾಡಿ श्री ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानांतू प्रतिष्ठापना जावत तसल्या एक भाग्य त्या आमगेल दोळ्याक पळोवंक तशें मेळ्ळा. इष्टदेव कुलदेव आनी आमगेले मठ तीन हांगा मेळून इतली वैभवारी दोन्ही देव तशींच व्यासरघुपतीले अनुग्रहारी स्वाम्याल दयरी वैभवारी चलतरस विविध रितीचे वैभव हांगा जाल्ला. हें सर्वांकय गोत आशिल्लो विचार. 13 वर्स भितरी ब्रह्मरथू जालोलो खंयचे देवस्थाना तशेंच सहस्र कुंभाभिषेकू देवाक तशी मळशेक सहस्र कुंभ कनकाभिषेकू असल विशेष विशेष कार्यक्रम जाला. बांगरा रथू मळशेक वेंकटरमणाक रुप्या रथू कसकसल नमुने जाला हांगा. आज आमकां स्वाम्यान संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान आमगेले आमकां दिलेलें तसलें एक भाग्य हें कोणाकय मेळच ना म्हूण आमी लेखताची. कशें म्हळ्यार पोडयेलांतू राम मंदिर आशिल्लें ते रामाले राम लक्ष्मण सीता हनुमंत हे चारय मूर्ती ही ಕೊಂಚಾಡಿ वचून प्रतिश्ठ कोरकारे ಕೊಂಚಾಡಿ आमगेले स्वाम्याले सुरवेचे व्यासरघुपतीन बुशेल तसले एक जाग आसा देवस्थाना भितर कुडे ते कुडांतू रामाक प्रतिश्ठ जावका म्हूण सांगून स्वाम्याले एक अपेक्षा. मंगळूर शहरांत तशा ಕೊಂಚಾಡಿ श्री महालसा नारायणी देवस्थानाचे प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सव आमगेल्या काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थितींतू वैभवान जाल्ले.
मुखारच्या सुद्दीक वच्चा कोच्चिन श्री तिरुमला देवस्थान हांगा आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायाचे कलाविद म्हळ्यार आर्टिस्ट लोकांक प्रोत्साहन आधार दिवचे खातीर एक आर्ट एग्जिबिशनय ते चल्लाल आसा. त्या आर्ट एग्जिबिशनान तूं आशिल्ले तसले चित्र पळयताची तांतू भाग घेतिल्ल्या कलाविदांक तांगेले अभिप्राय घेवन येवया नवे.
Miguel Sanprai Riji, Miguel 10th standard on Sunu Sanprai Sugunu, Maga inborn talent Malamaji school level Saga Urvada, our combi Kelena surprise Malana Hatalta Junja, Maga training Aga Jano Garkar Sugun, Taja training Abagajan Pavelo. She Sana Sanajan training San Magiri, Tawal Sugun, Varchaguru Araminda. कर्नाटक राज्याच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांतशा मुल्किंतू श्री वळलंके श्री वेंकटरमण देवस्थानांतू मस्त देश विदेशांतू नाव घेतलेला प्रतिष्ठा महोत्सव या वर्ष डिसेंबर 26 म्हळ्यार 26 डिसेंबराक मस्त वैभवान जावचा आसा त्या कार्यक्रमांतू देश विदेशाच्या भक्त लोकय भाग घेताचे तांतू आम्ही मेळणू त्या संभ्रम पळयताची देवाला कृपेक पात्र जावेत मुल्किंतशे श्री वळलंके श्री वेंकटरमण देवस्थानांतू यांची डिसेंबर 26 म्हळ्यार 26 प्रतिष्ठा महोत्सव मस्त संभ्रम सडगरान जावचे आसा प्रतिष्ठा महोत्सव म्हळ्यार मुल्किंतू एक विशेष आनी आमगेल्या सक्कळ GSB लोकांकय एक पवित्र दिवस म्हणीत त्या दिवसू मुल्किंतू जावच्या धार्मिक विधिविधान देवस्थानान चलच्या पुरा कार्यक्रमांतू सगळो दिवसू आमगेल्या भक्त लोकांनी भाग घेवेत आनी वेंकटरमण देवाला अनुग्रहाक कृपेक पात्र जावेत आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायाचे जन विंगड क्षेत्रांतू नाव करतची काम करतची तशीची सेव करतची व्हड स्थानमान पविल आसाची तांतू सेना क्षेत्र म्हणजे एक तशीची सेनेंतू काम करतची वीर मरण प्राप्ती केला तसल्या लेफ्टनंट कर्नल श्री अजित भंडारकर हांगेल्या मिलिटरी जीवनाक वैरी तांगेल्या धर्मपत्नी शकुंतला अजित भंडारकर हांणी बरयलें तसल्या दी सागा ऑफ ब्रेव हार्ट हे पुस्तकाचे कन्नड अनुवाद वीर योधन साहस गाथे पुस्तक बेंगळूरच्या काशी मठांतू बिडगड जालें त्या कार्यक्रमांतू डॉक्टर P. दयानंद पै हांणी भाग घेवन कार्यक्रम उद्घाटन केले लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर हांगेल्या जीवन तंतू विशेष जावन मिलिटरींतू तांणी सेव करतना जाल्ले तसल्या विंगड अंश आनी तांणी त्या मिलिटरीक सेरोच्या समय
आणि तदनंतर तांगेल्या जिवनांत चल्लाल तसल्या पूरा घटना तांगेल्या धर्मपत्नी शकुंतला अजित भंडारकर आणि पुस्तक बरयलेलें आमकां गोतस दी सागा ऑफ ब्रेव हार्ट म्हणून. आतां त्या पुस्तक कन्नड जनांकय पावका म्हणचे खातीर त्या ट्रान्सलेट केला. त्या चंद्रमोगेरा आनी ट्रान्सलेट केलेल्या वीर योधन साहसगते म्हूण नांव आशिल्लें हें पुस्तक आतां बेंगलोर काशी मठांतू बिडगडे जाल्लें आसा. शौर्यांजली कार्यक्रमांतू डॉक्टर बी दयानंद पै आनी गण्य लोकान धैर्यशाली योधन साहसकते पुस्तक बिडगड केलें. And the best part is today I could convince my mother-in-law to come for this event. So one big standing ovation to his mother. Who has always thank you. She has always supported me, and can I have थंय वतस हांग वतस येता म्हणटना ना तूच वस म्हूण म्हाका मुखार लगयता आशिल्लें. And so that's how I am here today. And joined Government College Mangalore, and there also I joined the NCC and I completed my C certificate. I was the only one cadet completing C certificate and eligible for joining military. So that was, and all my classmates and my professors, I was telling, I'll join, my ultimate aim is to join military like that. And after my completing that study, I happened to, in the NCC junior division, I attended 3 annual training camp, and also I became the school sergeant, troop sergeant. And then in college also, all the 3 years I just became the all the positions. Ultimately, the ultimate position, that's a senior under officer. I became the senior under officer of this one, and I happened to have a privilege of attending 2 annual training camps. Besides, apart from 3 annual training camps, 2 all India camps. One is Republic Day Parade. That is, I happened to represent Karnataka state, and I led the state contingent in the Republic Day Parade. And I had one more opportunity there. Lal Bahadur Shastri, he was the Prime Minister of the country only that year, 1965. And I happened to take a state award from his benign hands. Always I got high regards, high respect for all the defense personnel, and even now I am heading BMS College of all institutions. There also, anybody from defense comes and police department comes, first preference I give them admission. Even now so many defense personnel, they're all in my college, and I happen to had the privilege of giving them. Why I am telling that defense always, we must, they are ready to give their life to our country, life to safeguard our freedom of our country. So such people, we must be always be grateful. तुम्ही इतलो वेळ पळयल्याची ह्या वाराच्या विशेष जावन आशिल्ल्या सुद्दी समाचार GSB समाचारांतू मुखारच्या वारांतू आनीके विंगडिंगड प्रमुख सुद्दी घेवन आमी तुमगेल मुखारी येवच्याक आसाची. तुमकां हें आमगेल्या GSB समाचारांतू खंयचे एक GSB समुदायाक पावत तसल्या सुद्दी पेटोवका पळोवका म्हूण जाल्यार आमगेल्या WhatsApp नंबर ना ईमेल IDक ताजे फोटोस ना विडियोस कंटेंटा ओटूची पेटोवन दिवका म्हणून आमी निमगून घेताची. तेन्ना मुखारच्या वाराक त्या घालूंक आमकां सुलभ जाता. तुमी इतले वेळ पळयल्या GSB समाचार. मुखारच्या GSB समाचारांतू आपास मेळया. सगळ्यांकय स्वाम्याल्या देवाल्या आशिर्वाद अनुग्रह नित्य निरंतर असो म्हणून आमी मागून घेताची. सगळ्यांकय देव बरें करो. नमस्कार.